आज खूब दुख्ख जाता की गोंय एक वायट परिस्थितीचो सामनो करता। काल कोविडा खातीर जवळ जवळ 70 मृत्यू जाले, म्हणजे 70 गोंयकार दगावले हांच्या सरकाराच्या, भाजप सरकाराच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर। आणि हो गव्हर्मेंट आंकडो आसा, बाकी अनरेकॉर्डेड 2-3 जाण आनीक दगावता। म्हणून म्हाका जे आयची परिस्थिती पळयल्यार अशें दिसता की विश्वजीत राणे हाणें जे थोडे दिसा पयलीं भाकीत केल्ले की 100 ते 200 जाण दिसाक दगावपाची शक्यता आसा, त्या भाकिता कडेन वाटचाल हे गोंय सरकार आज करत आसा। आज प्रत्येक गोंयकार हो हतबल जाल्लो आसा, ओवरवेल्म जाल्लो आसा। पुणून हांचे सत्ताधारी पक्षातले आमदार कित्याक ओवरवेल्म जाल्या, हांचे आमदार कित्याक हतबल जाल्या तें म्हाका कळना। 1-2 आमदार जर सोडत जाल्यार बाकीचे आमदार हे मूग घेवन ओग्गी आसा, तोंड शिविल्ल्या भशेन ओग्गी आसा। तुम्ही लोकप्रतिनिधी काय भोग प्रतिनिधी काय, म्हजो प्रश्न आसा। तुम्ही फक्त सत्तेचो भोग घेवपाक आनी खुर्चेचो भोग घेवपाकूच आसात? तुमकां लोकांनी निवडून दिला, तांचे प्रतिनिधित्व दिला की तांची समस्या तुम्ही मांडूंक जाय। आज सीएम जर लॉकडावन करपाक तयार ना जाल्यार लोकांच्या वतीन, कारण आज पूर्ण गोंयकारांक 15 दीस कडक लॉकडावन जाय, म्हणून तांच्या वतीन चीफ मिनिस्टराक सांगपाचें काम हें तुमच्या लोकप्रतिनिधीचें आसा। पूण आज ताजी जाण ह्या लोकप्रतिनिधींक ना। काल बाबूश मोन्सेरात उलयला, खरो उलयला तो, आनी ताणें डॅरिंग केलें खरें उलोवपाचें की हो आरोग्य मंत्री फेल जाला, हे पूर्ण सरकार फेल जाल्या, हे ताणें काल उलोवन दाखयल्लें आसा। कारण आज प्रत्येक मनीस जो ताज्या मतदारसंघान आसा तो ताका खंय तरी फोन करता आसतलो आनी विचारता आसतलो की आज ऑक्सिजन खंय काय म्हणून, पूण आज ताजे कडेन ती उतरां ना, म्हणून खंय तरी ताका दुखावला आनी ताणें तें काल म्हणलां। पूण हांव ह्या बाबुशाकूय सांगूंक सोदता की आज जे पाप ते करता सरकार, त्या पापाचो सहभागी तूंय आसा, कारण तूंय त्या सरकारान सामील आसा आनी तुज्याच आधाराचेर, तुज्याच सपोर्टाचेर ते आज टिकून उरिल्ले आसा। तूं जेन्ना म्हणटा की दीस गव्हर्मेंट इज हॅविंग ब्लड ऑन द हेड म्हणटा पळय, इन दॅट सीन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट सीन, हे तुवें लक्षांत घेवंक जाय। आज फक्त तुवें तांकां दोश दिलो म्हणून चलना। जसो हे गव्हर्मेंट स्टॅबिलायज करपाक तूं 10 जाण घेवन आयल्लो, तसो आज लोकांची हेल्थ आनी आरोग्य सुविधा स्टॅबिलायज करपाक तुवें ह्या सरकारांतल्यान राजिनामो दिवचो पडटलो त्या 10 जाणांक घेवन। तेन्नाच खंय तरी गोंयकार तुका मानतले। तूं बेश्टो रावन स्टेटमेंटां केली म्हणून जायना आनी तांच्यो चुको काडल्यो म्हणून जायना, जाल्यार त्या चुकेचें समाधान करपा खातीर तुवें पावलां उखलची पडटलीं। आज जर पळोवंक वचत जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री म्हणून फेल जाल्लो आसा, कारण आज ताज्याच पक्षांतले कितलेशेच आमदार हे लॉकडावन जाहीर करता। ताजो आदेश नासतना आनी ताजो संमती नासतना सुद्दां लॉकडावन जाहीर करता, कितल्योश्यो पंचायती लॉकडावन जाहीर करता। हाजो अर्थ हाजी लिडरशीप कोणाकूच आमदाराक मान्य ना असो जाता। आणि दुसरी हांव गजाल सांगूंक सोदता की आमदारांचे सोडून दिया, तुमचे स्वताचे बीजेपीचे ऑफिस बेरर किंमत दिना सीएमाक। कारण काल आमी जर पळयत जाल्यार 144 कलमाचे उल्लंघन करून हाणें आंदोलनां केल्या। अरे तुमी ते बंगालाक हल्ल्या म्हणून फ्रस्ट्रेट जावन तुमी हांगा लोकांच्या जिवार उठल्या, हांगा तुमी आंदोलनां करता फक्त ते फ्रस्ट्रेशन काडपाक आनी लोकांचो जीव धोक्यान घालता। जेन्ना लॉकडावन केल्ले तेन्ना सुद्दां आमदारान आनी तुमच्या त्या ऑफिस बेरान लॉकडावन पार्टी केल्ली, ताजेर ह्या सीएमान कांयच एक्शन घेवंक ना। काल तोच तुमचो ऑफिस बेरर ह्या आंदोलनाक आशिल्लो। ह्या सीएमान दुसऱ्यांक चड शिकोवचें न्ही, पयलीं स्वताच्या पक्षांतल्या कार्यकर्त्यांक कितें तें सांगचें आनी मागीर दुसऱ्यांक शाणपणां सांगची। दुसरो आरोग्य मंत्री त्या दीस उद्धव साहेब ठाकरे जो महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आसा तांकां दोश दितालो आनी तांच्या विरोधान उलयतालो। ताका हांव सांगूंक सोदता, आज तुजें कोत ना, पूण आज सुप्रीम कोर्टान माननीय उद्धव साहेब ठाकरेचें कार्य हाजें कौतुक केल्लें आसा। आज महाराष्ट्र हो कोविड मॅनेजमेंटान नंबर 1 जाल्लो आसा आनी गोंय कोविड मिसमॅनेजमेंटान नंबर 1 जाल्लो आसा। तुमी तुमच्या हाजे कडेन पयलीं लक्ष दिया। आज पूर्ण गोंयची मागणी आसा की लॉकडावन करचें म्हणून, आनी म्हाका दिसता ह्या मागणेक धुडकावन प्रमोद सावंत लॉकडावन करूंक सोदिना, कारण म्हाका संशय आसा, म्हाका एक खबर कळ्ळ्या
की सावड्ड्या कुडचड्या सायडीन मायनिंगाच्यो ट्रिपी चालू आसा आनी ते जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉन्ट्रॅक्ट आसा हे 2 मंत्र्यांनी घेतिल्ले आसा आनी म्हाका अशें आयकूंक आयलां की डॉक्टर प्रमोद सावंत होय खंय तरी त्या मायनिंग बिजनसान सामील आसा म्हणून हे आज लॉकडावन करूंक सोदना हे आपली बॉल्सां भरपा खातीर आज गोंयकारांचो बळी दीत चल्ल्या